1968 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರताची पहिली एज्युकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी गव्हर्मेंटान आणि 1986 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರताची दुसरी एज्युकेशन पॉलिसी राजीव गांधी गव्हर्मेंटान उपरांत 1992 अंत PV नरसिंह राव हाच्या गव्हर्मेंटान बदलावन केली या मॉडिफाय केली आणि आता आयिल्ल्या इंडिया's न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 भारताची नवी एज्युकेशन पॉलिसी 2020 वरतो संतोष आमकां कित्याक पेपरार एकदम परफेक्ट एकदम संपूर्ण दिसता ही इम्प्लिमेंटेशन कार्यगत वेळच आमकां सांगता. मोगेजानो ह्या दिसांनी दिसाळ्या पत्रांनी विविध विशयांचेर तर्क चलता. जावं पुरो ड्रग्सा विशयांत, कोरोना विशयांत, रयता विशयांत आनी बॉलिवूडाच्या सुशांत सिंगाच्या विशयांत, ताच्या जीवगता विशयांत. पूण काही आमकां वखदा गरजेचे माध्यमांनी तर्क तरी जाल्ले विशय ते तर्क जायनात अशें आमचें बगप आसा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार सरकारान फाटल्या दिसांनी हाडली NEP न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, नवी शैक्षणिक नीती हाचे विशीं चड डिस्कशन जावना. ही नीत हातूंत कितें बरें आसा, ह्या नीती वरवीं मुखलें आमचें शिकप कशें जाय तें मुखल्या पिळगेचें हाचे विशीं आमी खंडीत जावन चिंतूंक जाय, तर्क करूंक जाय. हो सुलाभ असो विशय न्ही. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ही बारीस सोबीत भाशेन विणल्या, ह्या भाशेच्या भितर वचून ताचो गूण अर्थ कितें समजल्या शिवाय आमकां ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी अर्थ करूंक जावचें ना. देखून आमच्या मदें एकलो जाणटो मनीस आसा, तो आसा प्रोफेसर लायनाला राना. हांची हांव तुमकां पयल्यान वळख करून दितां. हे फिनान्स आनी लिगल विशयांत कन्सल्टंट जावन वावरून आसात. 20 आनी 8 वर्सांचो तांचो अनुभव प्रत्येक जावन शिक्षण क्षेत्रांत, टिचिंगांत. प्रतिश्ठीत तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा, आमच्या देशाचे प्रतिश्ठीत संस्थे जावन आसचे IIMs. ह्या IIMs 3 संस्थांनी ते थंयसर प्राध्यापक जावन वावर दिवन आसात. ते एक आर्थीक तज्ञ, शिक्षण तज्ञ, तशेंच कन्स्ट्रक्शना विशयांत, कानुना विशयांत तांची अपार म्हायती आसा. शिप बिल्डिंगांत, इन्फोटेकांत, डॉकयार्ड्सांत, पावरांत असल्या पुरा विशयांनी तांणी तांची सेवा दिल्या. कानुनांत तांणी पदवी आपणायल्या आनी फाटल्या दिसांनी तुमकां कळीत आसूं पुरो NRC विशयांत तांणी जायत्या कडेन वचून तांणी म्हायती दिल्या. तशेंच कोरोना विशयांत जायत्या कडेन आनी प्रत्येक माध्यमांनी तांणी म्हायती वांटून काडल्या. ते एक म्हजे इश्ट आनी जायते वाचता आनी वाचून कश्टांचे विशय जिरोवन सुलाभेन एक सरळ रितीन शिकोवची शाती तांचे कडेन आसा आनी ते आमच्या मुखार आसात. आज आमकां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हाचे विशयांत आमी एक संवाद चलोवचे. हांव फादर आल्विन, फादर कॉलेजीचो प्रिंसिपल. म्हाका ह्या विशयाचेर आसक्त आसा. देखून आमी हो थोडो वेळ भास चलयतल्या एक आमचें एक डिस्कशन आसतलें. तुमी हातूंत वांटो घेतलो तुमकां खंडीत जावं ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसी विशयांत चड उजवाड लागतलो ही आमची आशा. तशें सांगून तुमकां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करतां. थँक्यू फादर. स्वागत. देव बरें करूं. सर, भायर संतोष तुमी ह्या बसाक मेळ्ळ्यात म्हणून आयकून. पयल्यान आमी एक व्यवस्थीत रितीन ह्या पॉलिसी विशयी डिस्कस करया तशें म्हाका भोगता. म्हणजे पयले सवाल आसा की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, ही नवी शिक्षण रीत हाची सुरवात कशी जाली आनी काय बॅकग्रावंड कितें, ताचें फाटतळ कितें, ताचे विशीं तुमी सांगीत दिवं. पळय, आमच्या भारत देशांत शिक्षण म्हणून एड्युकेशन एक 3rd century BC, बिफोर क्रायस्ट, 3rd century जावन रेकॉर्ड आसा. तेदला मात्र एड्युकेशन वॉज इन संस्कृत. Okay. It was in
थोडी इस्कालाली पाठशाला म्हणटाले आनी थोडे गुरुकूल म्हणटाले म्हळ्यार टिचरांच्या घरा वचून रावून शिकचे मात तेदला इट वॉज बेस्ड ऑन कास्ट एकत कास्टाचे मात्र शिकताले मागीर काय जालें म्हळ्यार समवेर अरावंड 450 BC वी हॅड गौतम बुद्ध हू स्टार्टेड बुद्धिजम त्या बुद्धिजमाक लबलेलो एकलो बारी व्हडलो राय अशोका ताणें एक एड्युकेशनाक इम्पॉर्टन्स दिलें कारण तुमी आयकतात पळय नलंदा तक्षशिला आनी परत ते ताच्या टायमार जाल्ली ती आनी बुद्धिस्टांचे आनी बुद्धिस्टांनी एड्युकेशन सगळ्यांक म्हण केलें इट वॉज स्प्रेड टू एवरीबडी हॅड टू कूड स्टडी कळ्ळें ताचे उपरांत काय जालें आमकां भायर तावन रुलर्स आयले मुगल्स आयले मुस्लिम सिस्टम ऑफ एड्युकेशन इन पर्शियन अँड अरेबिक सुरू केलें तांच्यांत एक मक्तब म्हणून आलें तें प्रायमरी स्कूल आनी मद्रसा म्हळ्यार हायर एड्युकेशन आतांचे मद्रसा बरें न्ही तें डिफरंट एड्युकेशन तातूंत काय जालें आमची आतां इंडियन्स भारतीय वी गॉट कन्फ्युज्ड देखून आमी काय गेले आमकां काम मेळ्ळें देखून आमी पर्शियन आनी अरेबिकान शिकूंक सुरू केलें तेदला संस्कृतीला फाटीं गेले ताचे उपरांत आयले ब्रिटिशांक कांय बोडून वचून नासलें पयलें आयिल्ले त्या क्षणां आपल्या सुरवेर कांय ना लुटचेंत दुसरें तांकां एड्युकेशनाचें आनी कांय पडून नसून तशें म्हणटना ताणी आयल्या उपरांत मिशनरी आयली मिशनरीनी इंग्लिशान शिकूंक सुरू केलें एक्चुली तूं रेकॉर्ड पळयल्यार 1800 कितले 31 कितें म्हणा बेंगॉलांत 1 लाख इस्कालां आसलीं हय तातूंत एकच इंग्लीश मिडियमाची इस्काल पळय तूं चिंतून पळय कितलें चेंज जालां बदलावन कितले येयल्या मागीर वो कोण 1835 एकलो थॉमस बॅबिंग्टन मॅकॉले वय तो कावन्सिलाचो मेंबर तो आयलो ताणें थंय ब्रिटनांत लंडनांत एक हें बरयलें कारण तुजें आर्टिकल जानी की तुवें वाचिचें बरें वाचून तुमकां इल्लो ब्लड प्रेशर इल्लो सडटा कित्याक म्हळ्यार ताणें फुल्ल किणून बसलो भारतीय शिक्षणाचें ताणें घालें म्हळ्यार एक लायब्ररी हाची ब्रिटीश लायब्ररी उक्तें केल्यार इट इज सफिशियंट टू कवर दी एंटायर कल्चर एंड एंटायर स्टडी ऑफ अरेबिक अँड इंडियन वर्ल्ड म्हणून तोलो तो ताणें इल्लें एगेन्स्ट आनी ताणें एक एड्युकेशन पॉलिसी दिल्ली पळय सो 1835 फस्ट एड्युकेशन एक्ट हाडलें ब्रिटिशान ताचे उपरांत 1858 ही कमिशन्स आनी कमिटीज फॉर्म करन तें एड्युकेशन सम करन ताका तेणें इल्लेशें हें करचें तें करचें म्हणून जालें इंडिपेंडन्स मेळ्ळें आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळ्या वेळार चिंताप आमचें कालें म्हळ्यार कशें मुखारीचें हें म्हणून तित्त सिस्टम फॉलो करया म्हणून जालें कित्याक म्हणून सांगल्यार आतां चेंज करून गेल्यार कश्टा देखून तित्त सिस्टम आमी फॉलो करया म्हणून इल्ले चेंजीस करया इल्लें मायभाशेन शिकूचें आनी तले आमची लँग्वेज एक प्रोत्साहन दिवन तले परत करूंक आमी ट्राय करया म्हणून स्टार्ट केलें फस्ट एड्युकेशन पॉलिसी 1968 आयली कळ्ळें ताचे उपरांत न्हिदून पडलें 1968 आयली म्हज्या प्रमाणे एक एटलिस्ट एक 10 वर्सांक एक पॉलिसी जायची उण्यान 1986 आनी एक पॉलिसी हाडली नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 1986 1992 ती इल्लीशी एमेंड वय लेप लागली पेंट काडलो पुरो गेलो ताचे उपरांत कांय सोड कांय ना माहीत ना हांकां काल हे न्हिदून पडला हे गव्हर्मेंटान सांगलें आमी एक एड्युकेशन पॉलिसी हाडटा जायत म्हणून जालें देखून तांणी एक ड्राफ्ट एड्युकेशन पॉलिसी हाडली ती ड्राफ्ट एड्युकेशन पॉलिसी तुमी वाचल्या तुमच्या हातांत पळयलां हांवें तें व्हडलो बूक म्हज्या हातांत जें आहलो 477 पेजीस आहले हय आमी तें वाचून तें कळ्ळें कितें म्हणून म्हळ्यार तातूंत वाचून गेल्यार तुका बरें दिसता बरें दिसता इंग्लीश आनी पुरो बरेंकन पॉलिश करून बरेंकन बरयलां बट प्रॉब्लम कालो म्हळ्यार भितर येतना तुका इल्लो डावट मारता कळ्ळें तशें म्हणटना आमी परत थोड्या जाणांनी परत ताका हें दिलें काल तुजें प्रतिभटन म्हणून न्ही तांणी आमचे कडेन विचारलें तुमी वय प्रतिक्रिया वय तें मागीर आमी थोडें परत तांकां दिलें तांणी तें थोडें इनकॉर्पोरेट केलां थोडें इनकॉर्पोरेट करन
पोर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 म्हण दिली. हांवें जितलें घालून होते हे आतां 500 पेजीचें डॉक्युमेंट येतलें म्हणून हांवें डावनलोड करतना 65 पेजीस. ॲक्च्युली म्हाका कन्फ्यूज जालें. मागीर परतून वचून हांवें पळयलें हें काली 65 पेज की ह्या चड आसा की म्हणून ते पळयतना काली 65 पेज. तातूंत विस्तरून दिवना. इट इज ऑल इन बिट्स अँड पीसीस. यू हॅव टू रीड इट अँड यू हॅव टू वेट फॉर इट्स इम्प्लिमेंटेशन. कळलें? म्हळ्यार सक्कट सोडून सांगल्यार इम्प्लिमेंट तशेंच करचें न्ही. हें तशें ना. हें कालें करतात म्हणून सांगल्यार अशें करता आमी रावंड अबावट इतलें तुमकां एक विजन दाखयलां तें कशें करचें म्हणून मागीर सांगता न्हू तशें. कित्याक म्हणून सांगल्यार हातूंत एक इल्लेशें प्रॉब्लम आहा. एड्युकेशन पयलें सुरवेर कॉन्स्टिट्युशनांत वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट. इट वॉज इन द स्टेट लिस्ट. 1976 एमेंडमेंट हाडलें. It was shifted to the concurrent list. Surveyor natal. Surveyor education was the responsibility of the state government. Okay, state government. Then it was brought into the center. Ata the center and kalam sanglar. Center forms a broad policy, and states, if they want, can implement. Mandatory na. Okay. देखून तू थोड्या कडेन वाचताना पळय तुका ते सांगतात the word in English they use wherever possible. फोर्स करनात. फोर्स करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार इट्स अ कन्करंट सब्जेक्ट. कळ्ळें? आतां तांणी स्टेट गव्हर्मेंटाक गुट्ट गुत्त मुखार वचचें. एकल्या आतां हांकां काल ह्या गव्हर्मेंटाक काल जालां म्हळ्यार मोस्ट स्टेट गव्हर्मेंट तांच्याच हातांत. तशें जावन कांय इल्लेशे प्रॉब्लम येवचे नात म्हूण चिंता. बट अशें स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आहल्यार आपलें सेंटरांत एक गव्हर्मेंट आनी स्टेटांत आनी गव्हर्मेंट आहल्यार ते तातूंत प्रतिभटन करतात. आमी करना म्हणटा. So that is also something you have to understand when you read this policy. This policy is only 65 pages. बरी दिसता वाचून. एकत तुका एका संजेर बसल्यार तुवें राती भितर मध्यान राती भितर हांवें कंप्लीट केली वाचून जाली. पॉयंट्स आनी पुरो बरोवन आनी पुरो जालें. मागीर चिंतना म्हळ्यार तुका इल्लो डावट मारता. हें समजना हें कशें करतले हें कालें करतले तें येता मतींत. दॅट इज द एड्युकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. येस. कशी एज्युकेशन पॉलिसी आयली. आतां सध्या वेळा तुम्ही सांगल्या प्रकार 1986 पॉलिसी येताना तें नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटाले. आतां ते न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हण केला. ते नॅशनल आसले न्यू. वॉट इज न्यू इन दीस पॉलिसी? ते म्हळ्यार काल जाता. आतां आमी कंप्लीट चेंज करता सिस्टम. It is not going to be the old type of system. Okay. Old type of system कशें आहलें म्हळ्यार you started with first standard, went up to 10th standard. मागीर एक प्री युनिवर्सिटी म्हण आहलें. ताचो मागीर डिग्री. This was frozen. This system is frozen. तूं 10वे क्लासींत न्हू मुखार येताना तुवें कॉमर्स कांय गेल्यार तुवें कॉमर्सांत कांय वचूंक. तुवें चेंज करचें जाल्यार खाली आर्ट्साक वचूं. थंय वचूंक जायना. सायन्स वचूंक. सायन्स कांय गेल्लो मुखार येताना कॉमर्साक येवंक जायना. ताणें आर्ट्साकूच वचूंक. मागीर मदें खंय गी आमी बिझनेस मॅनेजमेंट म्हूण हाडलें. BBA म्हूण हाडलें. तेतल्या ह्या सायन्स स्टुडंट्सांक कॉमर्साक येता. वय नाजाल्यार ती सिस्टम फ्रोजन सिस्टम. 3 वर्सां डिग्री 2 वर्सां मास्टर्स ताचे उपरांत PhD मोदें ती MPhil आहलें. तशी सिस्टम ती फ्रोजन सिस्टम. ती आतां काण नवी सिस्टम. नवी सिस्टम खंय जावन स्टार्ट जाता अंगणवाडींतल्यान सुरू जाता. आतां अंगणवाडी आहलें. आमी इल्ले आमी ब्रिटीश आमी प्री नर्सरी मागीर लोवर KG अप्पर KG आनी मागीर फर्स्ट स्टँडर्ड. कळ्ळें? आनी इन द पब्लीक स्कूल सिस्टम अंगणवाडी आहलें. बट अंगणवाडी स्टार्ट केल्लें काल करता. अंगणवाडी स्टार्ट केल्लें एड्युकेशना खातीर न्ही. अंगणवाडी सुरू केल्लें ल्हान भुरग्यांक जेवण मेळचें. तांकां इल्लें अंगणवाडी काडून आवय बापाय कामाक येता वचूंक. थंय एक अंगणवाडी ती वर्कर त्या वर्करान तांकां पळोवचें. एक अर्दो दीस म्हण आसतात ती. मागीर दनपारां तांकां बिसी उठा दिवचें आनी घरा धाडचें. सड्डे एक्टिविटी नासली. आतां कालें म्हणून सांगल्यार तें अंगणवाडी मस्तू कडेन पळयतना इट इज अ स्टँड अलोन अंगणवाडी. मागीर ती भुरगीं खंय येतात म्हणून इस्कॉला येतात की ना म्हणून गुर्तुना. हय देखून गव्हर्मेंटान ती एक बरें केलां. तें अंगणवाडी हाका एड्युकेशनाक तें एड केलां. सो यू स्टार्ट विथ अंगणवाडी, देन यू गो टू बालवाटिका. बालवाटिका 1 वर्स. हय बालवाटिका. मागीर यू गो टू फर्स्ट स्टँडर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. मागीर तुका 6th to 8th. मागीर तुका 9th to 12th. तशें आनी वांटे फर्स्ट केलां जालें म्हणून सांगल्यार तुगे प्राय 3 वर्सांची प्राय जाताना तुवें अंगणवाडीक वचप. 3 तावन 6 बिसर तूं 9th आसताय.
सो वर्सां till you become 6 years old. 6 years old. म्हणजे आता 5 years 10 months तुका ऍडमिशन दितात न्ही फर्स्ट Right, स्टँडर्ड right. थंय 6 years. थंय तुवें काल करचें म्हणून सांगल्यार इट इज गोइंग टू बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन. नाही खेळचें टॉयज आनी बट देर इज एन एड्युकेशन एलिमेंट नॉट ओन्ली बिस्युटा ओके एड्युकेशन एलिमेंट तें जाल्या उपरांत यू गो टू क्लास 1, 2 and 3 तें 6, 7, 8 years you will be 8 years when you go up to the class 1 and 2 6 and 8 6 थंय जाता 7 and 8 हांगा तशें म्हणटा ಒಟ್ಟಾರೆ 5 years कंटिन्यू फाउंडेशन म्हणून केला. ओके ओके It is called in the new education policy, it is called as foundational years. ओके 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 फायन Foundational years. And तो खाली early childhood and education. म्हणल्यार ऍक्टिव्हिटी बेस्ड मात्र दुसरें कांय करना तांतें तांदूळ दुसरें तांणी करूंक म्हणून प्रोत्साहन. मागीर आमी हाका येता काल्याक तुज्या प्रिपरेटरी 3 वर्सां इयर्स 8 येता 11 वर्सां ओके 3rd to 5th स्टँडर्ड. या एक्झॅक्ट लिटल इम्प्रुवमेंट एक्टिविटी बेस्ड जाल्लें क्लासरुमा करचें म्हळ्यार भुरग्यांक गेल्लें इंट्रोडक्शन टू अ क्लासरूम. ओके पयलें थंय एक्टिविटी बेस्ड म्हळ्यार खेळचें आनी शिकचें हांगा येता इल्लेशें क्लासरुमांत. ओके ओके क्लासरुमांत 3 वर्सां ताचे उपरांत यू गो टू आतां तुका प्राय 11 जाता 11 to 14 वर्सां 14 टू यू गो टू क्लास 6 to 8. या आतां 6 to 8 इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इयर्स फॉर अ स्टुडंट इन स्कूल. ओके हाच्या पयलें एक्टिविटी बेस्ड आहलें इल्लें क्लासरुमाक आयिल्लोय बट आतां तुका येताना आतां तुका सब्जेक्ट सुरू जातात एंड नाव इट इज एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. ओके ओके आतां तुका सब्जेक्ट्स येतात सायन्स येता मॅथ्स येता आर्ट्स येता वोकेशनल स्टडीज येतात सोशल स्टडीज येतात आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट ह्या पॉलिसींत कोडिंग कंप्युटर एड्युकेशन विल स्टार्ट इन दीस पर्टिक्युलर स्टेज इन द मिडल स्टेज ओके because the whole policy says that youngsters should find a job. ओके बरी So when you are studying other things, coding म्हळ्यार आतां म्हणजे my experience has been that every student of engineering, whether he does civil engineering or mechanical engineering, खंयची इंजिनियरींग करून दितो कोडिंग शिकना जाल्यार गेलो आतां काम आसचें ना तूं ओके ओके काम आई म्हणून न्ही तुका ॲप करचें जाल्यार तुका ते स्टार्ट करून तुका तो तुजें ॲप करचें जाल्यार कोडिंग इज इम्पॉर्टंट. सो कोडिंग दे हॅव डिसायडेड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट देरफॉर इट विल बी टॉट इन द मिडल दॅट काय म्हणते 6 to 8 स्टँडर्ड ॲक्च्युली येतान स्टार्ट जाता म्हणून दिसता. ताचे उपरांत वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज दॅट इज दी व्हेरी इम्पॉर्टंट इयर्स 14 to 18 years. 18 म्हळ्यार तूं आतां मेजर जाताय त्यातला तूं 12th स्टँडर्डा पावलें. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट पयलें ना म्हणटा पयलें 10व्या क्लासींतल्यान 12व्या क्लासी म्हणसर तुका स्ट्रीम काय कितें एक सायन्स वचपाचें कॉमर्स वचपाचें आर्ट्स वचपाचें आतां तशें ना युअर चॉयस ऑफ सब्जेक्ट्स तुका घालून जाय तूं शिक. बरें न्ही दिसता एब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टीक. मात मध्ये एक क्वेश्चन काल म्हणून सांगल्यार काल 3 सब्जेक्ट मात न्ही मागीर 3 लँग्वेज न्ही लँग्वेज काडना न्ही ओके आतां पळय आतां तुका तें प्रॉब्लम तेंच न्ही तुका आतां भुरगे म्हाका कंप्लेन करतात 50% ऑफ आवर टायम प्रोडक्टीव टायम इज स्पेंट ऑन लर्निंग लँग्वेजीस 6 सब्जेक्ट्स 3 लँग्वेज ओके आनी थोड्या लँग्वेजान काम जाता म्हणून सांगल्यार आमी पोरणे राडनायले कन्नडान जावेत हिंदीन जावेत पोरणे हळे कन्नडा सिरिकन्नडा गेले म्हणून म्हाका म्हज्या मास्टरान क्लासीन येवन 8व्या क्लासीन येवन सुरू केलें क्लास सिरिकन्नडम गेलगे म्हणून आनी एक पोयम वाचलें म्हाका एक सादो शब्द अर्थ जावना हांव हेडमास्टराच्या पांय धरले आनी सांगलें म्हाका तितकेशें संस्कृताक घाल म्हणून तशें हांव संस्कृत शिकूंक गेलो ओके कळ्ळें. बट हांवें काल म्हणचें म्हळ्यार भुरग्यांचो मस्त टायम वेस्ट जाता ह्या लँग्वेज शिकून भाशो शिकून भाशो शूड बी कॉन्वर्सेशन मागीर भुरग्यांक आसक्ती आहा जाल्यार शिकयत त्या ह्या पॉलिसीन तशें करतात ते वय आसक्ती आल्यार तुका 1-2 वर्सां एक लँग्वेज शिकयत तुजेर तुका सर्टिफिकेट दितात पुराय करतात. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां ह्या तो ह्या सिस्टमान काम जाता म्हणून सांगल्यार तुजो करिक्युलम कंप्लीट चेंज जाता. एग्जाम्स आतां तुका किंग उरताय 3ऱ्या क्लासींत एक एग्जाम 5व्या क्लासींत एक एग्जाम 8व्या क्लासींत एक एग्जाम वो एग्जाम मात खाली असेसमेंट मात्र
जशें म्हळ्यार तुका हे 3rd स्टँडर्डांत एक एग्जाम स्कूल अथॉरिटी वील कंडक्ट, 5th स्कूल अथॉरिटी, 8th कॉमन पेपर, मागीर 10th बोर्ड. ओके. तुजो CBSE जाल्यार 10th एका, ICSE जाल्यार 10th, मागीर तुजें स्टेट बोर्ड जाल्यार 10थांत एक एग्जाम, मागीर 12वे क्लासींत एक एग्जाम. मोदें पुरो सेमिस्टर म्हणटा काय जाता तें इल्लें शिकून, इल्लें शिकचें आन्सर करचें, इल्लें शिकचें आन्सर करचें, बाय हार्ट करूंक ना. कित्याक म्हणून सांगल्यार अबाउट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन द एग्जामिनेशन वील बी मल्टिपल चॉयस, डिस्क्रिप्शन वील बी अनदर 50%. चान्स ना बाय हार्ट करूंक. तें म्हळ्यार शिकचें मागीर वचून ओंकचें, मागीर टिचरान पळोवचें, हांवें तें सांगलें ओंक लागी म्हणून आनी मार्क्स दिवचे, तें बरें ना. अशें कुर्ती म्हळ्यार रेड्यूस जाता, कारण तुजें प्रेशर स्टुडंटाक रेड्यूस जाता. मागीर तुका बिटवीन 6 and 8 years तुका वोकेशनल स्टडीज, वोकेशनल, आनी तुका इंटर्नशीप केला. कोणी एक फेमस आर्टिस्ट, तुजो पेंटर, पॉटरी मेकर तो आल्यार ताचे वांगडा इल्लें इंटर्नशीप, म्हळ्यार 15 दिसां वचून ताचे वांगडा बसून ताचें काम शिकचें. आमी ल्हान आसतना आहलें, आमकां सेंट्रल ऑफिसांत आहलें, आमकां हें आहलें घालून तें बूक बायंडींग आहलें आनी कार्पेंट्री आहली. पळय कार्पेंट्री आहली, बूक बायंडींग आहलें. आमकां आमी वचून हें करता एक्टिविटी क्लास, आमी आमचो घराचो एक बूक हाडचो आनी ताका बायंड करचें घालून वचून खंय, आनी तें पेस्ट आनी सगळ्यांक लागून सोपरा करचें तें बरें. बट इट वॉज सम पीपल हॅड दॅट इंट्रस्ट, बरें करून करताले, कार्पेंट्री करताले, बरें करून एक ल्हानशें स्टूल करचें, नाजाल्यार एक काली मोणी करची, भां करूंक जायनातलें, मोणी सकाळीं करचें मोणयो करनासलें. इट वॉज गूड फन. म्हळ्यार तें इल्लेशें शिकपाक इल्लेशें भायर वचून इल्लें इंट्रस्ट इल्लें तुका. आतां तुका आतां गार्डनिंग हाडलां. आतां मुख्य आतां काय जाता म्हणून सांगल्यार इन फ्युचर एग्रीकल्चर बिकम्स इम्पॉर्टंट. एग्रीकल्चर तुजे घरांत करता. आतां थोडे जाण म्हजो एक क्लासमेट आहा तें मरणांग काडटाय, यू मे नो हेम, ब्लानी, ताणें सगळें ताच्या रूफटॉपार हें घालां पळयतालें, रांदोय केल्या. आतां मस्त म्हणजे म्हजो नेबर एकलो बँकान काम करता, रिटायर जालो, ताचें फुल्ल ताचें वयर आमच्या घरांत चिकल पडटना ताचें फुल्ल ताचें रांदोय ताणें करता. ताल्यार बरो आसा, आसक्ती आहले आसात पळय, तशें जाल्यार तुका थंय परस्यू करप पळय मुखार वचून. सो there is going to be a very important impetus on vocational. मागीर तुका 12th जातना एक एग्जाम आन्सर करूंक वर्साक 2 फावटी कंडक्ट करतात ते. इट इज कॉल्ड द नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी वील कंडक्ट एन एग्जाम. त्या एग्जामाचे मार्क्स तुजे एंटायर तुजे इस्कालान तुवें काल बरो स्कोर केल्ले मार्क्स, तुजी टॅलंटां तुजें काल बरो आसा तें परत कांय घेवन तुवें हायर एड्युकेशनाक येचें. हायर एड्युकेशन तुवें चिंतचें. आतां म्हाका कालें करूंक जाय, म्हाका सायन्स कांयचें, तशें इल्लें मॅथ्स आनी इल्लें सायन्स शिकलां, आतां हांव इंजिनियरींग करूंक घेता, फायन. बट यू हॅव ऑल्सो स्टडीड अदर सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज केल्यात, कळ्ळें. तर नांदा गांवांत आतां घालून जाता तें. आतां सायन्सांत आहलें हांगा आवड, दुसरें कांय उरतलो. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स तितल्यान आनी बायोलॉजी, बॉटनी तितल्यान उरता अशें. आतां थोडे जाण चिंतात म्हजो पप्पा इल्लो लॉ करता, देखून ताचे इल्लेशें लॉ शिकवेत घे. ओके करता. म्हाका इल्लें फॅशन डिझायनींग इल्लेशी आसक्ती आहा, करूं येत ही एक पेपर आहा करूं येत. अशें मस्त पेपर आसतात. मल्टी डिसिप्लिन जाता 12th म्हणसर इतलें पुरो तांकां ताची एक टेस्ट मेळोंक साध्य आसा की इंट्रस्ट येता. टेस्ट सांगूंक जायना म्हळ्यार तें ताचेर उदून आपलें, त्या स्टुडंटाचेर उदून आपलें. तें आतां सद्याक तुका तें ताचे परिणाम करचो ना, बट मुखार येताना तुका आपलें स्टुडंट्स वील बी हॅपी. आतां एकल्याक आय वॉन्ट टू स्टडी चायनीज सिविलायझेशन म्हणटात, म्हणजे सब्जेक्ट केलो तुका जाल्यार शिकता रे म्हळ्यार हांव मॅथ्स, मागीर एक हें कोडिंग आनी चायनीज सिविलायझेशन, कळ्ळें. ताका जाय जालें, ताका इंट्रस्ट आहलें, आमी सांगचें न्ही. आतां घाल जाता, दुसरें कांय चॉयस तर ना न्ही, तेन्ना तूं करना तसो जेन्ना. पूण आतां चिंतया एकल्याच्या मदीं आसा, आतां एक सवाल एकल्याच्या मदीं आसा ताका डाक्टर जाय म्हूण आसा, ताका इंजिनियर जाय म्हूण आसा आमी चिंतया. त्या जाणां ताका डाक्टर शिकतल्याक ताका थोडे सब्जेक्ट गरजेचे, चिंतया केमिस्ट्री ताका गरजेचें, तशें मागीर ताका मॅथ्स गरजेचें आसना, बायोलॉजी ताका गरजेचें, हें बरें आसा. तशें म्हणटाना ताणें
कितले सब्जेक्ट काढायचे ताचे सर्ती बरो जाता की ताका नाही नाही तें पुरो नाका ताणें काल गरजे म्हणून सांगता ताका खंयचे सब्जेक्ट शिकूंक जाय ते शिकवत आनी हे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ते शिकवत ताणें ताचे इतले शिकवत तें कांय ताका एग्जामांनी बरें जायचें म्हणना कितें म्हणून सांगल्यार ते असेसमेंट करतना आपले इट इज एन इंडिपेंडंट एंड जनरल असेसमेंट आनी तुका हायर एड्युकेशनान सिलेबस चेंज जाता फर्स्ट इयर आतां काल जाता म्हणून सांगल्यार सगळ्यांक ऑल दी रुडिमेंटरी बेसिक्स ऑफ दॅट सब्जेक्ट वील बी टॉट आतां तुका मागीर आमी उलयतना हायर एड्युकेशन 4 वर्सांचें जाता 3 वर्सांचें न्ही ओके ओके वेरी तेन्ना तुका करिक्युलम फुल्ल चेंज जाता तुका फर्स्ट इयरांत आयिल्ल्यांक पुरा बेसीक शिकयतात and see our experience has been that you don't need to know the subject thoroughly in order to pursue it afterwards आता हांव सांगता हांव अकाउंटन्सी शिकयता हांव तो कालन तुज्या IIM म्हाका येवचे भुरगे बरो इंजिनियर आनी म्हाका आसचें खाली 30 hours मात्र 30 hours 20 sessions 90 minutes 30 hours आतां एक 2006 हांव एक तुका एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार IIM इंडोरांत हांव शिकयताना 180 स्टुडंट्सांक शिकयतालो तातूंत 21 स्टुडंट्स चार्टर्ड अकाउंटंट्स ते चार्टर्ड अकाउंटंट्स काल म्हणून लागले म्हळ्यार तुजे अकाउंट्स आमकां आयकूंक नाका आमकां उत्ता पुरो उत्ता देखून आमी क्लासीक येना काल घेतलें देखून हांवें सांगलें जायत म्हजी एग्जाम दिता ती पास जाल्यार तुमी येनाका देखून हांवें एग्जाम दिली एग्जाम कांय ना एक ट्रिकी पेपर तें तांकां आन्सर करूंक गावना क्लासीक येयली आतां क्लासीन हांवें शिकूचें अकाउंटन्सी भुरग्यांक काय काल तुजें डेबीट द रिसिवर क्रेडीट द गिवर तें आनी पुरो ना हांवें काल म्हणचें म्हळ्यार प्लस एंड मायनस घालचें सायन आनी इक्वेशन घालचें पयलीं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज मागीर तें एक्सपांड करचें तें करतना एक्सेल शीट यूज करची हाचेर घालतना स्क्रीनर जातालें एसेट्स एक्सपांड केले लायबिलिटीज एक्सपांड केले आनी तें इक्वेशन म्हणून सांगलें डेबीट म्हळ्यार प्लस येता क्रेडीटान ती प्लस येता तशें एका सायडीक इक्वेशन टॅली जायचें न्ही एका सायडीक प्लस केल्यार आनी एका सायडीक प्लस जायचें नाजाल्यार एका सायडीक मायनस केल्यार आनी एका सायडीक मायनस जायचें नाजाल्यार एका सायडीक मायनस केल्यार त्या सायडीक आनी प्लस येता तें पुरो सकून दिवन कंप्लीट जाल्या उपरांत 6 दिसांनी 6 classes they were able to finalize a trial देखून हांवें घेतलें सांगचें आतां हे पुरा इतलें पुरो शिकून आयलें न्ही 2 वर्सां कॉमर्स केलें 3 वर्सां डिग्री केली ताचे उपरांत 3 वर्सां परतून CA शिकले पुरो अकाउंट्स शिकून आयले न्ही तांकां आनी हांकां कम्पीट केलें न्ही लास्ट एग्जामांत ग्रेड दितना फर्स्ट येयल्लो कोण IITचो इंजिनियर देखून I always tell that it is not necessary you should have the interest in the subject then you will pick it up you need not study whole thing you need not study and go on studying that and then say that okay fine I now I'll do engineering or medicine then these people have identified and said that it is your choice you study what you want we will prepare a new progress card for you where the progress is actually your progress what all activities you have done what is holistic very holistic 360 degrees देखून ताचे ते प्रोग्रेस कार्ड पळोवन तुका प्रोफायल कळटा ताचे ते टेस्टिंग एजन्सीचे मार्क्स पळोवन तुका ताका सीट दिजे की ना काय म्हणून कळटा सर आतां मुखार हांवें आयकलें वाचलें कारण हे फावटी ह्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसींत आसा न्ही माय भाशेक भारी उत्तर दिला म्हणून हाचे विशयी कितें म्हणटा नाही म्हाका काल म्हणल्यार इन अ वे आय फील दॅट इट इज गूड नाजाल्यार हांव तुका सांगता फादर 50 वर्सां उपरांत हांगा कोंकणी उलयतल्यार नात सारकें आतां म्हजीं भुरगीं फस्ट 2 वर्सां घरांत आसलीं न्ही पुरा कोंकणी तें प्री नर्सरी इस्कॉलाक गेल्या तक्षणा कोंकणी बुड्या गेली आतां उलोवंक येना आतां हांगा जाता सांगल्यार अर्थ जाता हांवें घरा सांगचें कोंकणींत जाता अर्थ जाता पाटी जाप इंग्लिशान येता आनी आतां तूं पळोवंक गेल्यार तांकां इंग्लिशेक येता हिंदी कश्टान येता कित्याक म्हळ्यार हिंदी ते लँग्वेजीचो टफ गेल्या कन्नड तशेंच म्हळ्यार काल जाता ते कन्नड शिकचे मनीस आसात पळय तांकां बारीक गर्व कन्नड सिरी कन्नडान गेले तसो तो हिंदी सो आहा पळय तोय तसोच राष्ट्रभाषा म्हणटात राष्ट्रभाषा न्ही ती न्ही तो राष्ट्रभाषा म्हणटा ताचेर वस्तू दिवन तांकां फुल प्रेशरायज करून एक्चुली घरा आपलें टेंशन सायन्स आनी मॅथ्साक ना टेंशनाचें हांगा हिंदीक आनी कन्नडाक जाय तुका देखून हांवें काल म्हणचें म्हळ्यार ल्हान तो तुवें
मायभाशेन शिकल्यार बरें एखादा मायभास उरता आनी एक तांकां थोडे फावटी घालता म्हळ्यार भुरग्यांक चड अर्थ जाता ल्हानतावन ती भास शिकून आपणे देखून तें जाता. आतां आनी घाल म्हणा आनी अप टू 5th स्टँडर्ड तुका मायभाशेन शिकिचें ताचे उपरांत जाता जाल्यार 8वे क्लासी मिसरी शिकिचें ताचे उपरांत सब्जेक्ट जावन कंटिन्यू जावं मायभास देखून मायभाशेन शिकल्यार बरें बट कंपल्सरी न्ही वेर एवर पॉसिबल म्हणा. आनी एक आमचो प्रॉब्लम म्हाका जालो म्हळ्यार 3 लँग्वेज फॉर्म्युला आहा न्ही सुप्रीम कोर्टान तो फॉलो करचे पडटा. तो फॉलो करतना आय टेक यू टू तमिळनाडून आसचे खाली 2 लँग्वेज फॉर्म्युला 3 लँग्वेज न्ही. तुम्ही व्हडलो सांगलो व्हडलो आसायलो कनकरंट लिस्ट आनी गट्ट धरले आनी ते दोनच पॉलिसी पळय आतां ताणें आतां तमिळनाडून सांगल्यार आमी तें हें करना म्हळ्यार आतां काल पळय पेपरार आयला तो कोण मॅनेजर हिंदी जायते म्हणलो ताका ट्रान्सफर केलो तमिळनाडून तो एक कोण डॉक्टर गेल्लो ती डॉक्युमेंटां तमिळांत आसली देखून ताणें सांगलें हांव इंग्लिशांत एक्सप्लेन करता ते मॅनेजरान सांगलें इंग्लिशांत जायना हिंदीन एक्सप्लेन करता. ताणें कंप्लेन केलें इंडियन ओवरसीज बँक त्या मॅनेजराक काडून रिजनल ऑफिसाक गेलें म्हळ्यार यू कॅनॉट इन्सिस्ट नो सी हिंदी इज नॉट दी नॅशनल लँग्वेज देर आर 22 अदर लँग्वेजीस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदी घालून जाला म्हळ्यार 44% ऑफ द पॉप्युलेशनाची मायभास जाल्या तशें जावन ती काय म्हणटा तुका नॅशनल लँग्वेज म्हणून ताणी जिंचे तशें ना. तशें न्हू हे 3 लँग्वेज फॉर्म्युलांत खाल म्हणटात म्हणून सांगल्यार तुजी मायभास स्टेट लँग्वेज रिजनल लँग्वेज आनी जाता जाल्यार एक संस्कृत जाता जाल्यार मात्र इट कुड बी वन ऑफ द लँग्वेजीस इन द 3 लँग्वेज फॉर्म्युला म्हणा संस्कृत. प्रॉब्लम काय म्हणून फादर आमकां मँगलोरच्यान कालें संस्कृता इन 2011 सेन्सस वॉज दी मदर टंग ऑफ 21,000 पीपल. ते तुमकां उत्ता तुमी रिसर्च करता तुमकां उत्ता मागीर एक 14,000क अर्थ जाता म्हणून जाल्लें न्ही करेक्ट हांगा तुळू उलोवचे 50,000 ना मागीर आतां आमी जाल्यार ती मार्केटीन गेल्यार तुळून न्ही न्हू ती सादारण आमकां एक मायभास जाल्यार बरी जाल्या पळय मग. आतां मायभास हांगा आतां मँगलोरांत मायभाशेन शिकिचें म्हणटात खंयच्या तुजी मायभास खंयची कोंकणी पळय आतां कोंकणी एक लँग्वेज जाली पळय ताका बूक तयार करी तशें म्हणटा स्टेट काल म्हणटा बूक तयार करून गेले कश्ट आसा सायबा तूं कन्नडा शिक म्हणून कन्नडा इज द नॅशनल काल स्टेट लँग्वेज म्हणून तेतलो हांगा कितलो कळडो आमकां. आतां तूं कन्नडा शिकल्यार ओके आनी एक लँग्वेज खंयची आतां हांगा गव्हर्मेंट तांचें BJPचें गव्हर्मेंट आसलें ते सांगून घात हिंदी शिका जाय ओके मागीर तिसरी लँग्वेज इंग्लीश शिकयचें म्हणटा पॉलिसीन न्ही काल जाता म्हणून सांगल्यार वेर एवर पॉसिबल आनी काल जाता वोट उसळटात मिडल क्लास वोट करना इंग्लीश जायतेच म्हणटात देखून वेर एवर पॉसिबल म्हणून देखून आतां हांगा काम जाता पळय हांगा कांय चेंज जायना हांगा भुरग्यांक इंग्लीश हिंदी आनी कन्नड पळय मायभास कोंकणी म्हाका कोंकणी शिकूंक काय म्हणून सांगल्यार एकदां बूक इज जाता म्हणून तोडून सांगल्यार बूक ना बिहारी लँग्वेज बूक ना म्हणून कोंकणीन बूक आसाच कोंकणीन बूक केला आतां आमचे एक मोदें मारन काय ह्याप आसा तुमच्या म्हणल्यार एक PUC मात ना डिग्रींत आसा पोस्ट ग्रॅज्युएशन आसा आमच्या कोड्याळांत आनी 10th म्हणसर आसा पूण आतां पयलीं इल्लें चड इंट्रस्ट आसलें आतां मस्त उणें जावन कोंकणी काय म्हणच्या ओके पूण ना आमकां म्हणजे एक कारण एक सवाल आसा हांगा म्हाका एक आन्सर घुस्पोट दिसता घुस्पोट कितें म्हणल्यार आतां जेन्ना आमच्या साऊथ केरळांत काणी जाता आमच्या हांगा तुळू आसा कोंकणी आसा ताच्या मागीर बिहारी आसा ताच्या मागीर कन्नड आसा ताच्या मागीर आनी दुसरे भाशा आसून पुरो गुजराती थोडे आसा तांकां तें म्हणटा आतां इतलें सकट इस्कारा गेले तांकां सकट भाशेन शिकोवंक आमकां एक इस्कारा सादी जाय न्ही न्ही तें जायना देखून ते आतां तांतून काल स्टेट गव्हर्मेंट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल द स्टेट गव्हर्मेंट विल डिटर्मीन वॉट कुड बी द 3 लँग्वेज फॉर्म्युला कळ्ळें देखून तांणी ते ओपन सोडलां ते वर्ड्स यूज केला ते वेर एवर पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल म्हणटना कन्विनियंटली तुवें सांगा ते आमचे इस्कारा जायना सायबा हें करूंक इतलो जाणां करूंक जायना देखून एक कॉमन आमी कन्नडा म्हळ्यार स्टेट लँग्वेज कन्नडा शिकया एक हिंदी शिकया म्हळ्यार ते नॅशनल लँग्वेज आमकां हें नॅशनल इंटग्रेशन जायचें आनी एक इंग्लीश शिकया कित्याक म्हणून सांगलें इट इज द लँग्वेज ऑफ बिजनेस वय तूं इंग्लीश स्टॉप केल्यार आपलें तुका लोक तुका वोट दिवंक ना वय खंडीत दिना देखून तांणी तें वर्ड घाला वेर एवर पॉसिबल देखून म्हज्या प्रमाणे कांय चेंज जायना
भाशे विशीं काय भाशे विशीं कांय चिंता पूण देखून सर, कोणे तितलें हें करीत विशेष ताका गमन दिवन तें टेन्शन जावचें आनी पुरो आय डोंट थिंक सो माय ओपिनियन मागीर समज जायना थोडे नाही पण एक म्हाका बघता कारण स्टेट गव्हर्मेंट इन्सिस्ट केला यो तीन बसो आमच्या स्टेटाची केली म्हणून सांगार त्यातला काम जाता म्हणून सांगल्यार मातशे थोडे जाण उठून सांगूंकात आमी करते घेता वय. ती आमची मायभास न्ही म्हणून कन्नड इज नॉट अवर मदर टंग म्हळ्यार काल करता येतो देखून खंय म्हणी देर शूड बी सम गिव अँड टेक इव्हेंट असतात सो पेरंट्स डेफिनेटली वील डू गिव अँड टेक पण हांगा आनीक एक आसा आनीक बरें ल्हान कितें म्हणल्यार आमच्यो शास्त्रीय भासो क्लासिकल लँग्वेज त्यो शिकोवंक तेजे भायर फॉरेन भासो शिकोवंक काय अवकाश आसा म्हणून कंपल्सरी म्हणून सांगू ना मात 2 वर्सां तुवें शिकवत 2 वर्सां संस्कृत शिकवत 2 वर्सां तुवें पाली लँग्वेज शिकवत मागीर तुजें हें काय तुजें फॉरेन लँग्वेज शिकवत See, one thing is if you study Sanskrit, there is a lot of old literature, there is also medicine, there is मस्त बरयल्लें आसा तें तुका रिसर्च करूंक संस्कृत वाचल्यार बरें पर्टिक्युलर आयुर्वेदांत आपल्या तें मस्त आनी संस्कृत बरें तें तुका एक अध्ययन करूंक जाता फॉरेन लँग्वेजीस शिकल्यार तुका एका मेळटा तुका ट्रान्सलेटर यू कॅन बी अ ट्रान्सलेटर अँड प्रॉमिनंट लँग्वेजीस ट्रान्सलेशनाक चायनीज ती काडल्या चायनीज काड ते म्हणा काल ते राग येयला देखून राग येवन आनी काल गेला ते आनी नाकच गाठ केला चायनीज मेन्शन ना आनी चायनाचे सिव्हिलायझेशनाचे मेन्शन ना कळ्ळें बट संस्कृत चायनीज मॅन्ड्रीन इज इम्पॉर्टंट नांदे स्टुडंट्स काल करतात म्हळ्यार नॉर्मली हांवें पळयलो हांगा फॉरेन लँग्वेज शिकताले जर्मन शिकतात मागीर इल्ले फ्रेंच शिकतात ओके फ्रेंच शिकतात मागीर थोडे स्पॅनिश शिकतात उत्तम कालाक तांचे इंट्रस्ट स्पॅनिश शिकतात म्हाका बघता सर आमच्या खंय सरकारान इल्ले चड बुदोवन काय गरजेचे आसले बघता कित्याक म्हळ्यार ते चायनीज काडून आसली आमचे त्या चायना आमकां विरोध बघून आमची भास आमकां कळीत आसल्यार बरें न्ही वय तें बरें म्हाका बरें वय म्हाकाय तशें जालें हें कालें म्हळ्यार आमी आतां लढाय करतात पळय आतां हांवें तुजे वांगडा लढाय केल्या चिंत मागीर तुजे विशयन कांय नाका तें नाका ताचे विशयन नाका म्हण तशें ते ल्हानशे भुरगे पडले लढाय करता तशें तें नाका जालें तें दोरी जालें बट व्हडली पळया आतां इट्स टू अर्ली डेज आनी मुखार वचून काम जाता कितें जाता आमकां उत्तम कळ्ळें आतां आदल्या वर्सा तुवें चिंतलें घरा बसतलें म्हणून तूं ना न्ही हांवें तशें चिंतूना आतां घरा बसल्या मम्मी सो वी डू नॉट नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन सो लेट्स सी वील प्ले इट आउट येस सर मुखले सवाल येदो म्हणून सर आमच्या सरकार प्रकारान करताले म्हळ्यार टिचरांक सकट कामाक बरो पडयताले आतां हातूं सांगलां कारणान मुखार टिचरांक शिकोवंक मात्र तांकां दुसरें काम करूंक आसचें ना म्हणून पूण त्याच वेळार आसा न्ही सर दुसरें मस्त हें मल्टी काय म्हणटा ताका मल्टी डिसिप्लिनरी केला न्ही तशें म्हणटाना तांकां मागीर भुरग्यांक तांकां ट्रिपाक व्हरचें तांकां टुराक व्हरचें तेंय परत एक्टिविटी करचें तें परत सांगलां हें परत करूंक आतां हें काम करून काडटा टिचरांचें म्हजे प्रमाणे वाचतना तें काल समजलें म्हळ्यार क्लार्काचें काम करूंक ना ओके 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 थोडेच कालांनी कालां करतात ते टीचर आनी क्लार्क कळ्ळें थोडे आमचे थोडे आसात पयशे दिवंक आनी नग घातात सांबाळानी पुरा देखून काल करचें टिचरांक टायम टेबल करूंक दिवची टिचरांक तुका फीज कलेक्ट करूंक बसोवचें टिचरांक हाका धाडचें ताका धाडचें पुरा तें बंद करचें म्हणून उरले क्लास एक्टिविटीज जांकां आपले ते टिचरांक जाय दितले तें काल क्लरिकल जॉब करनो वचो म्हणून तशें कांय सांगलां म्हणून दॅट इज वॉट आय थॉट वेन आय रेड इट ताच्या भितर खाला जावन आमकां खबर स्पश्टता आसा ओके सर आतां मागीर काय केलें इस्कालांक आसा न्ही आतां प्रायवेट इस्कालां पब्लीक इस्काल गव्हर्मेंट इस्कालां आनी प्रायवेट इस्कालां आसा पळय ताजें ट्विनिंग आसा म्हण एक बरला म्हणटा ट्विनिंग कशें आसा तें ट्विनिंग आतां येदोळ मिसर हांवें वाचल्ल्या प्रमाणे एक पंजाबांत तांणी 2019 स्टार्ट केला ट्विनिंग प्रोग्राम त्या ट्विनिंग प्रोग्रामान पळयल्यार काल म्हळ्यार ह्या प्रायवेट इस्कॉलाच्या भुरग्यांक एक दीस पब्लीक इस्कॉलाक घेवचें तांणी एक दीस प्रायवेट इस्कॉलाक घेवचें मागीर थोडे जॉयंट एक्टिविटी करच्यो त्या भुरग्यांक घेवन जॉयंट एक्टिविटी एक प्रायवेटाची पब्लीक गेल्या वाडा थंय एक जॉयंट एक्टिविटी हांगा आयिल्ल्या वाडा एक जॉयंट एक्टिविटी मागीर तांकां पब्लीक प्रायवेटाची पब्लीक गेल्ल्या वाडा तांकां ती बिस्यूटां दितात ते मिड डे मील ती तांणी मिड डे मील हांगा तांणी पार्सल व्हरचें न्ही तें तांणी तेंचे मिड डे मील कांय कितें म्हळ्यार शिकायचें तांणी कालें कितें तुमकां यू आर प्रिविलेज्ड वॉट अबावट देम म्हळ्यार थंय सवलत्यो नात पब्लीक इस्कॉलांत आपल्या गव्हर्मेंटाच्या इस्कॉलांत तितल्यो सवलत्यो नात जाल्यार तुवें पळयचें आनी तुवें बघाचें जाल्यार म्हाका इल्लें देवान दिलां तशें तांचें पळय म्हण तशें आनी ह्या भुरग्यांनी थंय येताना चिंताचें
आणि आम्ही कष्ट काढल्यावर आमकां हांगा पोवूं येता म्हणून तशें कळ्ळें इट्स अ गुड थिंग गुड थिंग ट्विनिंग आय एम ऑल फॉर इट बिकॉज the private school students should know the trouble taken by the public because see afterwards ultimately they are competing with each other. Correct. तर कंपीट करताना खेळून उलझे नाही Correct. तो गव्हर्मेंट जिसकाला जाणार यू शुड रियलाइज व्हाट ट्रबल ही हैज टेकन टू स्टडी देट Yeah. यू कॅनॉट से आई एम प्रिविलेज्ड ते ना देखो नो आय थिंक इट्स अ व्हेरी गुड आयडिया ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ व्हेरी गुड आयडिया रितून सर आमचें आतां स्कूल एज्युकेशन आसा न्ही आतां जितें एग्जाम्पल एक सिस्टम आसलें BO म्हण आसलो DD5 म्हण आसलो DDPO म्हण आसलो ताचे भायर एक SLC बोर्ड म्हण आसलो PU बोर्ड म्हण आसलो आनी म्हाका ही सिस्टम कशें आसा ते आसत तशेंच आसता कारण त्यांनी नाव मात चेंज केलं आता एक फर्स्ट दे विल बी अ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एड्युकेशन नॅशनल लेवल ओके थंय तावन एक डायरेक्टरेट ऑफ नॅशनल ऑफ स्कूल एड्युकेशन ताचे तावन शिकले तेन्ना स्टेट येता स्टेट असेसमेंट बोर्ड्स आसात ताचे उपरांत तुका डिस्ट्रिक्ट एड्युकेशन ऑफिसर ब्लॉक एड्युकेशन ऑफिसर तें आसता मात आनी आतां काल हें केलां म्हणल्यार आणि दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्सेस ओके आता हें म्हाका बारीक इंट्रस्ट हांवें ते 2019चे ड्राफ्ट कॉपीत वाचताना ते कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्कूल्स वॉज ओन्ली फॉर पब्लीक स्कूल्स म्हणाले गव्हर्मेंटाच्या इस्कालांक कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करचे कित्याक म्हणून सांगल्यार थोडे फावटी काम जाता म्हळ्यार एक अंगणवाडी हांगा एक प्रायमरी हांगा एक हायर प्रायमरी ते हां तशें ताचे बदला पुरा उट्टूक आनी एक कॉम्प्लेक्स करचें कळ्ळें 2020च्या पॉलिसींत पब्लीक स्कुलाचें मेन्शन म्हणना क्लस्टर्स वील बी ऑर कॉम्प्लेक्सेस वील बी फॉर्म्ड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट ना तशें आतां प्रायवेट हां हांवें एकल्याक विचारलें जाणवाय आल्ल्याक हांवें दिल्लींत फोन करून विचारलें ये अशें आसा आनी तूं तुमी घालूं ना तांतो आसा म्हणून दॅट इज एप्लिकेबल टू प्रायवेट स्कूल्स म्हणून आतां प्रायवेट स्कूल्स काय लागता वॉट इज दीस आयडिया ऑफ पुटींग देम टुगेदर वन इज आयसोलेशन ऑफ स्कूल्स वील स्टॉप सेकंड सम कॉमन फेसिलिटीज वील बी शेअर्ड कळ्ळें आतां कॉम्प्लेक्स केल्या पेक्षा काय जाता आतां they are saying in the national education policy 5 to 10 किलोमीटरच्या रेडियसा भितर आले इस्कालांची कॉम्प्लेक्सां फॉर्म करूंक स्टेट गव्हर्मेंटान करचें म्हणून तशें म्हणल्यार तांतू त्या कॉम्प्लेक्सांत एक सेकंडरी इस्काल आसात म्हळ्यार तें टॉप लेवलाचें आसात म्हळ्यार 12th स्टँडर्ड आसा मागीर पुरा धाकटी इस्कालान जॉयन जातात ही एक कॉम्प्लेक्स कळ्ळें त्या कॉम्प्लेक्साक एक ग्रावंड आसा लॅबॉरेटरी एक आसा लायब्ररी आसा मागीर वोकेशनल टिचरां पळय ती शेअर करची नाजाल्यार तुवें एकल्याक टिचरां दवर न्हू कॉलेज वचें तें कश्ट जातालें देखून हें कॉम्प्लेक्स कर शेअरिंग ऑफ रिसोर्सीस कंडक्टिंग ऑफ जॉयंट एक्टिविटीज तेले बरें केलां कळ्ळें आनी तांतू एक कॉम्प्लेक्साक एक स्कूल कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून केलें ते कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट कमिटींत पयले आसतात पेरंट्स आसतात ते म्हाका आतां ते त्या विशयान ते इल्लेशे डावट बैले म्हळ्यार कोण सर म्हणजे एक सवाल आता या स्कूल कॉम्प्लेक्सा विशयी आमकां आमी बसतना क्रिस्तांवची आमी इस्कालां चलोवची धार्मीक आसात ताच्या मागीर पात्रांव आसात इस्कालां चलता इकर्जेंत इस्कालां म्हणून आसा आतां स्कूल कॉम्प्लेक्सास केल्या म्हणून जाल्यार आतां तांतू गव्हर्मेंट इस्कालाचे तांतू सांगता घालतात म्हणून जाल्यार आनी भायल्या जाग्यार स्कूल कॉम्प्लेक्स मॅनेजमेंट कमिटी म्हणून आसा भायल्यान रयतात म्हणून जाल्यार ते जाल्यार आमकां ते आमच्या मॅनेजमेंटान तांणी नागरीक येयल्या जायना ही कशें जायत आतां काल म्हणटा म्हज्या प्रमाणे हें पयलें प्रायवेटाक हाडचें ना अंत म्हूण चिंता कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकांय गुत्त आसा अशें पळय केल्यार प्रॉब्लम येता लीगली देर वील बी अ लॉट ऑफ इम्प्लिकेशन्स समबडी फ्रॉम आउटसायड कमिंग इन देन युअर एडमिनिस्ट्रेशन दे वील इंटरफियर तें परत तांकां इंटरफियर जाताना तूं कोर्टी घेताय यू वील से दॅट आय हॅव गॉट अ रायट टू रन अँड एडमिनिस्टर आवर इन्स्टिट्यूशन दॅट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल रायट गिवन ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्युशन चेंज केल्यार मागीर काय करता देखून म्हज्या प्रमाणे दे मे स्टिक टू दी ड्राफ्ट पॉलिसी दे मे think about doing it only for public schools for the time being, and wherever there are less number of public schools and private schools they may do a complex or
सांगतले तुमकां सांगतले तुमची इतली इस्कालां नाही तुम्ही ते कॉम्प्लेक्स करा कॉम्प्लेक्स करा म्हणतात ओके सर आता कॉम्प्लेक्स केलें म्हणजे आता कॉम्प्लेक्स करता त्या कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार म्हणजे वेदर द सॅटेलाइट स्कूल्स आता काय असले ती तशीच उरतात की ताणी हांगा हेजे पडटा नाही 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 तशें नाही काय म्हणते आता 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रेडियस म्हळ्यार ते अंगणवाडी त्या भुरग्यांक हें इस्काल नेक्स्ट स्टेप ताणी येवचे जाल्यार या तेंच्या या क्लस्टरांत आल्या तेंचे इस्काला जॉइन जावचे ताणें मागीर हांगा तावन वयर येताना व्हडल्या इस्काला घेवचें व्हडल्या इस्कालांतल्यान व्हडल्या इस्काला घेवचें तशें आनी फॅसिलिटीज शेअर करचे Okay. It is only for the sharing of the facilities. more or less I feel it is for sharing of the facilities म्हळ्यार आता गव्हर्मेंटा कडेन पयशे नात ताणी अशें आतां फॅसिलिटी करूंक गेल्यार आपले एक अंगणवाडी आहा म्हणून एक ग्रावंड करचें जाता एक प्रायमरी आसा म्हणून सांगल्यार तुजें प्रिपरेटरी आसा म्हणून सांगल्यार तांकां लॅबॉरेटरी करूंक देखून काय करता म्हणून सांगल्यार एक कडेन एक ग्रावंड एक लॅबॉरेटरी एक हे पुरो मास्टर सब्जेक्टाचे मास्टर म्हळ्यार वय ते सब्जेक्टाच्या मास्टरांक शेअर करचें तशें सी इट्स अ गुड आयडिया Idea is good. कॉन्सेप्ट वायज लेट मी टेल यू इट इज अ व्हेरी गुड आयडिया बिकॉज इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर सारकें कळ्ळें देखून कॉन्सेप्ट वायज इट इज व्हेरी गुड आता ते इम्प्लिमेंट करतना स्टेट गव्हर्मेंट कोणाक इम्प्लिमेंट करता मे बी नॉट फॉर द प्रायवेट आय फील Okay. they will first do it for the public schools and what I told you काही पडे रिमोट एरियाज ಅಂತ ಸೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ थोडी प्रायवेट यात ती पूरा ಒಟ್ಟು ಕಾರಣ करून जाता म्हणून पळयतले वय तितले म्हणून ते इमिडिएटली आय डोंट थिंक दे विल पे अटेंशन टू दॅट कॉम्प्लेक्सेस कळले सर आता ही एक म्हाका बघता सरकार एक एम्बिशियस पॉलिसी मेळ्ळी म्हाका बघता ओके आता हे कधी जाल्यार आता गरजेचे कारण खंयचे आमचे शिक्षण सक्सेस जायचे म्हणून जाल्यार ताका एक जरी थोडा जाल्यार ताची टिचरां बारी गरजेची आता ताची मल्टी डिसिप्लिनरी केला तशें म्हणटा ताका टिचरां तितली क्वालिफायड ते टिचरांचें शिक्षण कशें चलता हाचे विशीं काय म्हणटा नाही आता एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे फर्स्ट काल म्हणून सांगल्यार स्टँड अलोन संस्थे बंद करतात म्हळ्यार हे बीएड दिवचे स्टँड अलोन बीएड दिवचे आयदर दे हॅव टू जॉईन विथ द क्लस्टर मागीर सांगता काल म्हणून or they have to close down. What the government has found is that these institutions which are standalone and giving B.Ed are not up to the mark. Okay. म्हळ्यार थंय B.Ed करून गेल्ल्या स्टुडंट्सांक या प्रॉस्पेक्टिव्ह टिचर्सांक एक्सपिरियन्स मेळना ताणें आतां ताणें खंय शिकिचें न्ही शिकूंक इस्काला थंय देखून ताणें घालें गेलां आनी एक आतांच्या पॉलिसी प्रमाणे टीचर हॅज टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी थंय मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स नात देखून एक कनेक्शन दिल्यार एक कडेन दुसरे कडेन आतां गेल्यार आनी त्या मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एड्युकेशनाच्या इन्स्टिट्युशनांत B.Ed आसा जाल्यार तांकां तेंचे खंयचे सब्जेक्ट्स आसा ते शिकवले देखून आतां घालें गेलां म्हणून सांगल्यार बाय 2030 म्हण आनी 10 वर्सांनी the entire education policy for teachers will change. They will bring their own curriculum and they will say that this particular B.Ed, Bachelor of Education, has to be either integrated 5 years. म्हळ्यार 12वी क्लास जाला उपरांत इंटग्रेटेड or डिग्री करता डिग्री करतना 3 वर्सांची डिग्री केल्यार तुवें 2 वर्सां B.Ed करची 4 वर्सांची डिग्री केल्यार म्हळ्यार आनी मुखार तुका 3 वर्सांची डिग्री येनात ते आतां तांकां दवरलां मागीर चेंज जाता मागीर तुका पुरो डिग्री 4 वर्सांची येतात ते 4 वर्सांची डिग्री केल्यार तुका 1 वर्स B.Ed तूं मास्टर्स प्रोग्राम खंयच्या सब्जेक्टान करना आयल्यार तुका 1 वर्स B.Ed म्हळ्यार तातूंतला मास्टर्स करना आयिल्लो आनी ग्रॅज्युएट विथ रिसर्च करना आयिल्लो तो स्पेशल सब्जेक्ट्साक टीचर तो ते बरो चिंतला न्ही म्हळ्यार तातूंत गव्हर्मेंटाची ती पॉलिसी न्ही पळय तातूंत थोडे तकलीफ मनशांक घाला देखून तांकां उरता टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट टीचर ना जाल्यार ही सिस्टम कोलॅप्स जाता देखून दे आर व्हेरी मच एंग्शियस देखून ताणें आतां टायम लायन दिता ना पळय पुरो टायम लायन इज टुवर्ड्स स्कूल इट इज टुवर्ड्स मेकिंग द टीचर्स रेडी इट इज टुवर्ड्स मेकिंग द करिक्युलम फॉर द टीचर्स रेडी बाय 2021 ताणें सांगलां टीचराचें करिक्युलम रेडी जायचें म्हणून 2021-22 करिक्युलम इज रेडी standalone institutions disappear get into multidisciplinary mode teach them to how to teach आणि तांणी कंपल्सरी शिकायचे भुरग्यांक शिकायचे दे हॅव टू गो टू स्कूल अँड टीच सर आता टिचरां म्हणटा ना
अशी सगळ्या त्या भुरग्यांक आसा पळय हे चडशान सिलेबस कोण फॉर्म करता सिलेबस फॉर्म करची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर पडटा ते आता स्टेट गव्हर्मेंटाचेर ना ना नॅशनल 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 लेवलाचेर आता कशें म्हणटाय नॅशनल लेवलाचेर एक देर इज अ बोर्ड दॅट दे आर फॉर्म्ड इट इज कॉल्ड नॅशनल करिक्युलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एड्युकेशन हो हो कळ्ळें दे विल फॉर्म द करिक्युलम that formation of the curriculum will be with the inputs from state governments, educationists and some important people. They will draft the curriculum. This curriculum then will be picked up by the respective boards and the state, and then they will maybe change little bit here and there. Ili sort dod karan tanche syllabus ata. या सिलेबसाक लागून बुक NCERT प्रिंट करून दिता. पूण म्हाका हांगा एक ल्हानशें एक समस्या आसा चिंत्या आमचो हर एक स्टेट आसा न्ही सर हर एक स्टेट ताका थंय स्पेशालिटी आसा पळय आनी त्या स्पेशालिटीन ती एज्युकेशन जायची आतां जर तर सर सेंटरात ते करीत जाल्यार टेक्स्ट बुक परमिशन त्या जाल्यार हें आजचें युनिकनेस ऑफ द स्टेट विल No, that is not there. What they will do is the NCERT will be advised by the SCERT for the textbooks. ओके ओके पण curriculum broad. ताच्या उपरांत तुका स्टेटाक CBSE खंयच्या बोर्डाक ते परत चेंजीस स्टेट वील रिकमेंड दॅट आमकां असलेले बूक जाय आमच्यात असलेले लिडर्स जाल्ले तांचे विशयी शिकूंक जाय तांचेच ते जाय जे म्हणना ते म्हणटाना स्टेट SCERT वील टेल द NCERT दॅट वी वील ऑल्सो पुट इन अवर सो द बुक्स वील कम दॅट वे ते तितलें कॉम्प्लेक्स जावचें ना बट ओनली थिंग इज दॅट वॉट वील बी द करिक्युलम दॅट इज इम्पॉर्टंट ओके वेरी वेरी curriculum agenda driven curriculum जाल्यार स्टुडंट्स गेले that is why government should not delve into the curriculum of education तर लगान जाता बघा politically motivated curriculum येता तें जाणवाय आल्ल्यांक तांकां सोडी दिता ताणें डिसायड करचें ताणें करचें तशें बरें जायचें हें तुजेंत एजेंडा हाडून येयल्यार आनी तुवें करिक्युलम केल्यार भुरग्यांक तें फाटीं मारता हय देखून पूण हें कशें जाता पळय आतां पेपरार आसा मागीर कशें ताणें इम्प्लिमेंट केल्ल्या प्रमाणे आनी स्टेटाचेर बंदून आसता पळय स्टेटाचेर आसता